फाटली कितलीशींच वर्सां IIT गोंयभर विरोध जायत आसा. 70 केपें काणकोण असो प्रवास करून निमणे आतां IIT फोंडें येतली म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सांगता. लोकांच्या विरोधा उपरांत नवीन जागो सोदप हो एकमेव पर्याय सरकारा कडेन उरिल्लो. सरकारान खंय आतां जागो पळयला. IIT लँडाचे आमी तांकां ऑफर फर्मागुडीचेर हांगासर ITIक तेकोन जी सरकाराची स्वताची लँड आसा ती तांकां दिवपाचें थारायल्या. सो दॅट एकदां तांची टीम आयली मागीर ती फायनलायज जातली. मजगतीं मुख्यमंत्री दिल्ली दौऱ्याचेर उलयलो. दिल्ली विजीट हांव म्हज्या पार्टीचो अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनजी हांकां मेळपाक गेल्लो. आमच्या पार्टीच्यो संघटनात्मक बाकीच्यो सगळ्यो गजाली इलेक्शनाचें प्रिपेरेशन हाज्या नुसार तांच्या बरोबर डिस्कशन्स जाले आनी नक्कीच येता त्या काळात आमच्या पार्टीच्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन जावपाचें आसा. पार्टीचे लिडर्स वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान संघटनात्मक कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांगासर विजीट करपाचें आसा. ताच्या संदर्भात हांव आनी आमच्या पार्टीचे स्टेट पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक हांवें दोगांयनी मेळून तेचे कडेन उलयल्या. सो दॅट अकॉर्डिंग टू दॅट वेगवेगळे कार्यक्रम पार्टीचे जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.